तिना बदला एकूच रिटर्न फायल करून जीएसटी रिटर्न सोपी सुटसुटीत करपाचें थारला। कावन्सिलाचे शुक्रार जाल्ले 27वे बसकेत हे थारला। मात साखरेचेर सेस आनी डिजिटायझेशनाचे निर्णय बऱ्याच चर्चे उपरांत फुडें धुकल्ले। मंत्री गट ताचेर निर्णय घेतलो। अर्थमंत्री अरुण जेटलीन शुक्रारा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं जीएसटी कावन्सिलाची बसका घेतली। Next item before the agenda was the imposition of a cess on sugar, particularly considering that the cost of sugar has risen beyond rupees 35 per kilogram and the market price is between 26 to 28 and the sugarcane farmers are in deep distress. Viewpoints were extensively discussed and debated in the council, and it was agreed that keeping all the views which have come up before the council, a separate group of 5 ministers would make a recommendation to the council as to what are the avenues of raising revenue to meet contingencies of this kind. जीएसटी काउन्सिलाची 27वी बसका शुक्रारा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वरवीं जाली। गोयचे वतीन मंत्री माविन आनी कमर्शियल टॅक्स आयुक्त दीपक बांदेकार आशिल्ले। पयलो पॉयंट जो आसलो तो इन्सेंटिवायझिंग डिजिटल पेमेंट, तेच्या अंडर अशें प्रपोजल आसलें कावन्सिला समोर की जो कोण डिजिटल पेमेंट करता खरेदी करतना तेका जो कितें जीएसटी टॅक्स रेट आसा तेच्या पेक्षा 2% लेस लावपाचो, सब्जेक्ट टू द लिमीट ऑफ 100 रुपीज पर ट्रान्झॅक्शन। सो हाचेर डिबेट जावन कावन्सिलान अशें डिसायड केलें की तेजेर आनीक डेलिब्रेशन करपाची गरज आसा। त्यामुळे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 4-5 मिनिस्टराचो फॉर्म जातलो आनी ते डिस्कस करून रिपोर्ट सबमीट केल्या नंतर फुडल्या कावन्सिल मिटिंगेन तो इश्यू परत येतलो। सिम्प्लिफिकेशन म्हटल्यार आतां हेन्सफोर्थ देर विल बी ओनली वन मंथली रिटर्न एक्सेप्ट फॉर कंपोजिशन डिलर्स, तांकां क्वार्टरली, आनी जेंचो नील रिटर्न आसता तांकां क्वार्टरली। दुसरें हितून सिंगल डायरेक्शन आसतलें। आतां कशें आसा तुजी आउटवर्ड सप्लाय आनी इनवर्ड सप्लाय दोनूय लोड करचे पडटा। हेज्या फुडें फक्त तुजो आउटवर्ड सप्लाय म्हणजे तुजो जो सेल्स आसतलो तो फक्त अपलोड करप। म्हणजे वन वे ट्राफीक आसल्या कारणान आयटीचेर लोड कमी येतलो। दुसरें आतां कशी टायम फ्रेम आसा 10th ऑफ द मंथ, 15th ऑफ द मंथ, 18th ऑफ द मंथ, हेज्या फुडें तो टायम फ्रेम आसचो ना। यू कॅन अपलोड एनी टायम ड्युरींग द मंथ। सपोज आतां रिटर्न फायलिंग 20th or 25th आसा, तुवें जर एका डिलरान ते स्कीप केलें अपलोड करपाचें, ही कॅन फायल इट इन द नेक्स्ट मंथ प्रोवायडेड तेका जी इनपूट टॅक्स क्रेडीट आसा ते फायल करता तेन्ना फुडल्या म्हयन्यान मेळटलें। डायरेक्टली नव्या सिस्टमान शिफ्ट जावचें ना। सो देर विल बी अ पिरियड ऑफ फर्स्ट 6 months जेन्ना GSTR 1 वयतलो, 3B आनी न्यू रिटर्न उरतलो। नेक्स्ट 6 months 3B वतलो आनी जो न्यू रिटर्न आसा फक्त तोच उरतलो। 2017-18 आर्थीक वर्साचे जीएसटी येणावळीचे म्हयन्याचे टार्गेट 14% वाडीचे दरान नव्या आर्थीक वर्सा खातीर 269 कोटी आसतले। म्हयन्याक 269 कोटी परस कमी येणावळ आयल्यार केंद्र सरकार गोंयाक लुकसाण भरपाय दितलो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोंयच्या सगळ्या पंचायती आनी पालिकांनी 30 मे पयलीं तांच्या वाठारांतली डेब्री क्लियर करची पडटली। तसो आदेश तांकां दिला म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। डेब्री तपासूंक खंय फ्लायिंग स्क्वॉड भोंवतले। इतले मजगतीं डेब्रीच्या विल्याचो मुद्दो तडीक लागमेरेन मेरशे वाठारांत बंगलो उबारूंक हायकोर्टान एकल्याक न्हयकार दिलो। बांदकामाची माती आनी डेब्रीचो कसो आनी खंय विलो लायतलो तो खंय पयलीं सांगचो। बेकायदेशीर डेब्री आनी कोयराच्या विल्याचेर एक्टिव्हिस्ट आयरिश आनी लॉ स्टुडंटांनी घाल्ले कंटेम्प याचिकेचेर हायकोर्टान शुक्रारा सुनावणी जाली। सगळ्यो पंचायती आनी पालिकांनी 30 मे पयलीं तांच्या वाठारांतली डेब्री क्लियर करचे म्हूण आदेश दिल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगला। All the panchayats and municipalities have been directed to clear all the debris in their areas by the 30th of May. सरकारान हायकोर्टाक सांगला त्या प्रमाण दर म्हयन्याक कोयर आनी डेब्री विशीं बसका जातली। बेकायदेशीर डेब्री तपासूंक फ्लायिंग स्क्वॉड भोंवतले। In continuation to the meeting conducted by the learned Advocate General on the 30th of April, such a meeting would be conducted every month to take stock of what action is being taken by the authorities to ensure that there is no debris along the roads. मजगती एकल्यान मेरशेप बंगलो बांदूंक परवानगी दिवची म्हूण घाल्ली याचिकाय कोर्टान निकाल दिनासतना दवरल्या। बंगलो बांदूंक मान्यताय दिवंक मेरशे पंचायतीक निर्देश दिवचे म्हूण ही याचिका आयिल्ली। कोर्टान बंगलेकार अर्जदाराची याचिका मान्य केली ना।
माती बांदकामाचे डॅब्रीचो खंय कसो विलो लायतले ते पयलीं सांगचे पडटले. ही माहिती मेळ मेरेन मेर्शे पंचायत वाठारात बांदकाम करूंक मेळचे ना. Today's hearing, a person from Mercedes has moved a petition seeking the permission of the court that directions be issued to the Mercedes Panchayat to issue him a construction license. The court has refused to give such directions until that person who is constructing that house at Mercedes gives a detailed affidavit as to how he plans to dispose the mud that is dug in the course of the excavation to construct that bungalow. केस 5 जून मेरेन फुडें धुकल्ल्या. फुडले सुनावणेक प्लास्टीक कोयराचो विशय घेतले म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कदंबांनी प्रायव्हेट बशींचे कोफूसांव सोडूंक ट्रान्सपोर्ट खात्यान बशीच्या रुटांचो रिव्ह्यू करपाचें थारायलां. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी कडच्यान खात्यान डाटा मागला. तशेंच पब्लीक ट्रान्सपोर्टाच्या बाकीच्या इश्यूंचेर उपाय काडपाक खात्यान समन्वय समिती नेमल्या. ती म्हणजे पयलीं सगळे टायमींग रिव्ह्यू करपाचे. तांचे कडल्यान डेटा हांवें मागयला, RTA कडल्यान मागयला, कदंबा कडल्यान मागयला, प्रायव्हेट बस ऑपरेटरा कडल्यान मागयला. तो जेन्ना टायम टेबल आमचे कडेन येतलो तेन्ना त्या टायम टेबलार बसून कशें टायमींग क्लॅश न जाता आनी पब्लिकाक इनकन्विनियन्स न जाता कशी सिस्टम इम्प्रूव जावची हाजेर विचार विनिमय जाला. आनी शॉर्टली काही तुमचे खुबशे पेंडींग इश्यूज आशिल्ले, थोडे ऑलरेडी मेकळे जाल्ले आसा, थोडे इन द प्रोसेस चालू आसा. तर अशेंच फुडें फुडें आमी कोऑर्डिनेशन करून बरो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कशी गोंयांत जावची हाजे खातीर तुमचें सहकार्य लागतलें. देसाय सांगतात त्या प्रमाण ओव्हरलोडिंग, ओव्हर स्पीडिंग आणि बाकीच्या प्रश्नांचेर येता त्या दिसांनी येरादारी खाते उपाय काडटले. खंय तरी इल्लिगल स्टॉप्स करप, जावं ओव्हर स्पीडिंग करप, जावं ओव्हरलोडिंग करप, जावं पॅसेंजर बस कमी पडली म्हणून खंय तरी पॅसेंजर लोंबकाळत व्हरप, अश्योय काही गोश्टी म्हजे कडेन आयल्ल्यो आसा. हांवें तुमच्या रिप्रेझेंटेटिव्हाक सांगलां जर सरकार जर तुमकां बरी सोयी दिता, फॅसिलिटी दिता, जावं इन्शुरन्स दिता, फ्युअल सबसिडी दिता, तर तुमचोय हो रोल आसपाक जाय की ती जी तुमची सिस्टम तुमच्या हातान आसा ती तुमी वेवस्थीत चलोवपाक जाय, कायदो न मोडटाना. आनी आतांच्या मिटिंगेन आमी हे सगळे पॉयंट ताचेर डिस्कस करून तांच्यांनी म्हाका अश्युरन्स दिला की तुमचे पर्यंत हे पावयतले आनी ज्यो बशी सिस्टम आसा त्यो इल्लिगल स्टॉप्स न करता, ओव्हरलोडिंग न करता, पॅसेंजर कॅपॅसिटी पेक्षा न वाहता सगळ्यांनी कदंबा जावं प्रायव्हेट स्टेज ऑपरेटर म्हाका अश्युरन्स दिला की ते लक्ष घालतले आनी हाजेर सारको विचार जातलो. 2005 सावन प्रायव्हेट बसवाले समन्वय समिती मागताले. आता सरकाराच्या येरादारी खात्यान समिती नेमल्या. येरादारी खात्याचे अधिकारी कदंबा आणि प्रायव्हेट बसवाले ह्या समितीचेर आसतले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.